करशिया सुमयेच्या पांयातळे आमी बसया सुमयेच्या काळजाचो मोग आमी साकया ताच्या काळजाक आमची काळजां समर्पित करया आमच्या कुटांक ताका आमी समर्पित करया आख्या पवित्र सभेक जेजूच्या पवित्र काळजाक आमी समर्पित करया आनी प्रत्येक जावन आख्या संवसाराक जेजूच्या पांयातळे आमी आनी दवरया आनी सुमये कडेन प्रत्येक रितीन मागया सुमयेच्या काळजांत वळलो तो मोग आख्या संवसाराचेर वळोवन दी आनी मनशाक सोडा लाभोवन दी भाऊ भयणीनो जेजू शिवाय दुसरो इश्ट आमकां ह्या संवसारांत ना कितलो दुर्लभ इश्ट तो आमचो दुर्लभ जेजू मोगाळ उद्दार कितलो मोवाळ इश्ट तो आमचो हे गायन गावन हे आराधना प्रार्थना करया सांगता तुमच्या घरांत तुमी ह्या आराधनाक तुमी मुखार बसून आसलेली हें कांतार सगळ्यांक कळीत आसा भोव पुरातन फामाद कांतार भोव बोगणांनी भरलेलें कांतार हें कांतार आमी गावया सुमयेचो मोग साकया सुमयेच्या इश्टागात अनुभव करया आनी ताचे आराधन करया दुर्लभ जेजू मोगाळ उदार कितलो मोवाळ इश्ट आमचो आमचे संगी निसरात रावता आमकां सांबाळून चलयता ताचे बगर हेर कोण आसा सावण प्रीत करतो ताचो सांगात आमकां दिता वांटो दैवीक मोगाचो ताचे बगर हेर कोण आसा सावण प्रीत करतलो ताचो सांगात आमकां दिता वांटो दैवीक मोगाचो मोगाळ भाऊ भयणीनो जेजू आमचो मोगाळ इश्ट ह्या सक्रामेंतान आमचे सांगाता दीस रात रावता जेन्ना एक याजाक ती कॉन्सेक्राराची उतरां म्हणटा आसतना बापा तूं खरोच पवित्र तुमचो सगळ्या पवित्रपणाची जर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सुमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत म्हूण ती उतरां तो उसारतना देव बाप ताच्या पुता जेजूक ह्या उंड्यांत हजर करता केदें व्हडलें अजाप हें आनी उंडो दोन आमी आराधन करता आमी पुरशांवाचेर व्हरता आनी त्या जिविताच्या उंड्याक आमच्या काळजांत आमी सेवता ताची खाकूळत आमी अनुभव करता तर जेजू सारको इश्ट दुसरो आसात गी बाबा भयणीनो दुर्लभ जेजू मोगाळ उद्दार कितलो मोवाळ इश्ट आमचो ही उतरां आमी गायली बाबा भयणी उतराचो आमी समजून घेवया जेजू काकुळतीचो सागोर जावन आसा बिरमोतीचो दर्यो जावन आसा त्या काकुळतीच्या संदिरांत सागोरांत जेजू आमकां बुडोवन दी ताच्या काळजाचो मोग आमी अनुभव करया काकुळतीची केदी वर्ती बिरमोतीचो दर्यो तो काकुळताची केदी वर्ती बिरमोतीचो दर्यो तो वेची आत्म्याक ओडून धरता आपल्या रक्तान न्हाणयता बापा दिता ताका वचून कुरपेशेल्या नेटयता आपले रक्तमांस तांकां
तांचे थंय तो एक जाता बापाक दिता तांकां वचून कुरबेशें नेटयता आपलें रक्त मांस तांकां खावून तांचे थंय तो एक जाता. मुखार भाऊ निमाण्या दिसा निमाण्या ब्रेस्ताराच्या दिसा जेजून सांगलेली ती उतरां त्या निमाण्या ब्रेस्तारा राती तो पवित्र युक्रिस्त करता आसतना उंडो घेवन जेजू म्हणालो, घेयात ही म्हजी कूड हे म्हजें मांस तुमचे पसोत आमी भेटोवची. आनी रगत म्हणजे तो वायन दिवन सिसांक तो म्हणालो, हे म्हजें रगत तुमचे पसोत व्हरोवचें आसा. जेजू आपलेंच रक्त मांस दिवन आमकां तो पोसता. हाचे किंवा तो मोग दुसरो खंयचो आसात भाव भयणीनो. जेजू सारको इश्ट दुसरो ना, जेजू सारको देव दुसरो ना. जेजू सांगात आमी रावया, जेजूचो मोग आमी अनुभव करया. मोगाळ इश्टा जेजू सोमया ससना तावन आमचो मोग करतल्या मन तावन सायबा तुजो उपकार सरपट आमी करता तुका नमस्कार. जाव तूं आमचो इश्त्या ह्या संवसारांत जिणी जाताच आमची काबारी निर्मी आमी बगूंक तुका रूप रूप बागी सरगारी. जेजूच्या इश्टागतीचो अनुभव करन एकांतराचो निमान वर्स आमी सांगाता गावया. मोगाळ इश्टा जेजू सोमया सासना तावन मोग करतल्या माताव सायबा तुजो सरपण करता नमस्कार. जातू आमचो इश्ट्या ससना जी जातास काबारी निर्मी आमी बगूंक तुका रूपागी सरगारी. जातू आमचो इश्ट्या ससना जी जातास काबारी निर्मी आमी बगूंक तुका रूपागी सरगारी. मोगाळ बाबा भयणीनो, भोव पुरबायचें भगना बरीत गीत आमी गायलें. जेजूक आमचो मोगाळ इश्ट म्हूण आमी पासारलें आनी तो जाय की आमचो मोगाळ इश्ट. जेजून म्हण हांव तुमकां साकर म्हणना, साकराक आपलो धनी कितें करता तें कळीत आसना. हांव तुमकां इश्ट म्हणटा कित्याक म्हज्या बापा तावन हांवें आयकल्लें सक्कट तुमकां हांवें कळीत केलां. जेजू सारको इश्ट दुसरो ना. एक घडीभर आमचे हात आमच्या हद्द्याचेर धरया भावा भयणीनो. जंय तुमी आसा थंयसर ह्या आराधन पळयतल्यांनी भक्ती बीन थोडो वेळ सोमया लागीं उलोवन करसूंचो, मागड्यांत करसूंचो, ध्यानांत करसूंचो. आज जेजूच्या पवित्र काळजाचो मोग आमी अनुभव करया. आयचो दीस देवान आमकां फोव केलें, देवाक आमी अर्घां दिवया. पावसिल्ले दीस प्रारंभ जाल्यात, रयत तांच्या गाद्याक गेल्यात. एका संदिग्ध परिस्थितीन आमी आसा, भिरांतीचें वातावरण आमच्या भोंवारी आसा, तरी आमी सुरक्षीत आसा. देवाक आमी अर्घां दिवया. ह्या आराधना वेळार सोमयाची आमी स्तुती करया, सोमयाचें आराधन करया. ताचे सांगात थोडो वेळ करशिया. भोव पवित्र सक्रामेंतान हजर आसचे आमच्या मोगाळ जेजू, आमच्या कुटुंबा समेत मेळून आमी तुका आराधन करता. ह्या बागी घडये हे जेजूच्या भोव पवित्र काळजा आमचे काळीज तुका आमी समर्पण दिता. कर आमचे काळीज तुज्या काळजा सारकें.
आयच्या दिसा आमची कुटुंबां तुका आमी समर्पित करता तुझ्या काळजात वावुलो तो मोग आमच्या काळजांत वळय आमच्या काळीज तुझ्या मोगान पेटय आमच्या काळजांनी आमच्या कुटुंबाने असले सर वाईट तू बसमून उडय तुझ्या मोगान आमची काळजां बर आमी तुका आराधन करता आमी तुजी स्तुती करता आमी तुजो मोग करता सुमया जेजू तू आमचो देव तू आमचो रचणार तू आमचो सांबाळणार तू आमचो एकच इश्ट तुजे शिवाय दुसरो देव ना तुजे शिवाय दुसरो इश्ट आमकां ना ये जेजू वरतें देणे जावन तुवें आमकां दिला ह्यो पवित्र युकरिस्त ह्या युकरिस्तान दीस रात आमच्या सांगात तूं रावताय मिसाच्या बलिदाना वेळार आमच्या काळजांत तूं येताय आमी तुका आराधन करता आराधन तुका सुमया जेजू आराधन तुका सुमया होगलाप तुका सुमया जेजू होगलाप तुका सुमया स्तुती तुका सुमया जेजू तुका सुमया जेजू वंदन तुका सुमया जेजू तुका सुमया महिमा जावं तुका सुमया जेजू आराधन तुका सुमया जेजू जय जय तुका सुमया जेजू होगलाप तुका सुमया जेजू मान तुका सुमया जेजू आराधन तुका सुमया जेजू प्रेज द लॉर्ड हालेलुया हालेलुया अर्गान जेजू होगलाप जेजू स्तुती जेजू आराधन जेजू महिमा जेजू वंदन जेजू जय जय जेजू अर्गान तुका जेजू होगलाप तुका जेजू स्तुती तुका जेजू आराधन तुका जेजू स्तुती तुका जेजू महिमा तुका जेजू बाबा भयणीनो आमचे दोळे दंपलेले आसून सुमयाचो मोग अनुभव करून सुमयाचें आराधन करून ताची एकल्याची मात्र स्तुती आमी करून एक आराधनाचें भजन आमी आतां गावया सुमयाक आमच्या काळजांत जावन आराधन करया ह्या गिताद्वारे ताची स्तुती आमी करया तुजो मोग करून सोम्या जेजू हांव आशेतां तुजो मोग करूंक 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 सोम्या जेजू हांव आशेतां फाल्यां कितें घडत तें हांव नेणा 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 पुरो तुजो मोग म्हाका हें हांव जाणा पुरो तुजो मोग म्हाका हें हांव जाणा तुजो मोग करूंक सोम्या जेजू हांव आशेतां 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 दुखाच्या कोंडान संसार बुडून गेला दुखाच्या कोणाक संसार बुडून गेला दुखाच्या कोंडान संसार बुडून गेला दुखाच्या कोणाक संसार बुडून गेला सुखाच्या राजाक तुज्या भोव आशेला सुखाच्या राजा तुझ्या भोव आशेला दुखाच्या कोंडान संसार बुडून गेला दुखाच्या कोणाक संसार बुडून गेला दुखाच्या कोंडान संसार बुडून गेला
सुखाच्या कोंडान संसार बुडून गेला सुखाच्या राजाक तुझ्या भोव आशेला सुखाच्या राजा तुझ्या भोव आशेला तुझो करून सोम्या जेजू हांव आशेता तुझो मोग करूंक सोम्या जेजू हांव आशेता तुझो मोग करून सोम्या जेजू हांव आशेता तुझो मोग करूंक सोम्या जेजू हांव आशेता तुझो मोग करून सोम्या जेजू हांव आशेता हालेलुया हालेलुया महिमा जाऊ नका जेजू या पवित्र सक्रामेंटात सदा आम्ही आराधना करता जेजू स्तुती करता जेजू हालेलुया 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 बाबा मेरीनो सोम्या समोर आमी आसा जांबरो साक्षात जेजूचे आराधन करूंक आमकां असाध्य तरी या अत्रेगान आमी आराधनान भाग घेवन आसा आनी जेजूक तें सगळें कळीत आसा बाबा मेरीनो जो कोण अत्रेगान ताचें आराधन करता जो कोण ताच्या काळजांत जेजूचो मोग करता आनी व्हडल्यान जेजूचें नांव उसारता ताका थारान मेळटा म्हणटा पवित्र पुस्तक रोमाकारांक बरयल्लें पत्र 10:8 वाक्य हर एकलो मनीस जर तर ताच्या काळजांत जेजू सोडूनदार म्हणून मानून घेता आपल्या तोंडान उसारता ताका थारान मेळटा देखून हांगासर आमी हेंच करून आसा सोम्याचें नांव उसारून आसा ताची स्तुती करून आसा ताचें आराधन करूंक आसा आमकां सगळ्यांक सुटका मेळटा कित्याक जेजूच्या नांवा सारकें दुसरें नांव ह्या संवसारांत सोडून एक दिल्लें ना म्हणून पवित्र पुस्तक आमकां सांगता जेजूच्या नांवाक बागबाज हर एक दिमी सर्गी संवसार येवन पाताळी आनी परगटीचे हर एक अजिबेन जेजू क्रिस्तस म्हूण सोमी बाबा भयणीनो हर एक फावटी जेजूचें नांव उलो मारतना सगळ्यात आमचे भितर येता ह्या घडये सोम्याचें आराधन आमी करून आसता आसतना ही सगळ्यात आमचे भितर वळोवन दी आमकां बरें जावं दी आमकां सुटका मेळोवन दी अख्ख्या संवसाराक सुटका मेळोवन दी सोम्याचें नांव अख्ख्या संवसाराचेर गाजोवन दी स्वामी जावं दी आमचें भद्र काडात बाबा भयणीनो सगळो संवसार दुखान बुडोवन गेला कांगाल जाला तरी आमी संवसारा खातीर मागून आसा आनी आमच्या मागण्यांक बळ आसा सकत आसा आज जेजूच्या पवित्र काळजाचें फेस्त ह्या फेस्ता विशीं थोडो नियाळ आमी करया ही फेस्त सडाव जावन पेंतेकोस्ताचें फेस्त जावन 19 दिसां उपरांतल्या शुक्रारा येता जेजूच्या पवित्र काळजाच्या म्हणजे जेजूच्या पवित्र कुडी रक्ताच्या फेस्ताच्या उपरांतल्या हप्त्यांत शुक्रारा हें फेस्त येता आनी ही डेट वो दीस वर्सान वर्स बदलता वेग्गी म्हळ्यार हें फेस्त वेग्गी म्हळ्यार मेच्या 29 आयिल्लें आसा 1818 इसवेन आनी की मुखार 2280 आनी 5 इसवेंत त्याच तारीखेर येता आनी लेट म्हळ्यार जुलायच्या 2 तारीखेर दोड मुसो 1943 ते आयिल्लें आनी येवचें आसा 2030 आनी 8 इसवेन म्हणजे हे फेस्त एक विशेष फेस्त जावन आसा ह्या फेस्ताक एक विशेष महत्व आसा पवित्र सभेन हें फेस्त आनी फाल्यांचें बी दोनी फेस्तां काळजाचें फेस्तां जावन आसात आयचें फेस्त जेजूच्या भोव पवित्र काळजाचें फेस्त फाल्यांचें फेस्त मरयेच्या कथामीन काळजाचें फेस्त आनी ह्या काळजाच्या फेस्ता वेळार थोडो काळजाचो नियाळ आमी करया भाव भयणीनो हो जून म्हयनो जेजूच्या पवित्र काळजाक समर्पीत केला आनी ही दोन फेस्तां आचरण करचे बागी वखदा जेजूचें काळीज त्या काळजांतावन वंसो तो मोग आमी नियाळ करता आसतना मनशाच्या काळजा विशीं आमी इल्लें आलोचन करया बाबा भयणीनो मनशाचें काळीज मनशाच्या व्यक्तित्वाचें केंद्र जावन आसा आमी जाणा खंयच्याय मनशाक आमी कशें उलयता वो बऱ्या काळजाचो मनीस या कोणी मनीस तिका जोर आसल्यार कितें म्हणटा आमी वो धारून काळजाचो मनीस काळीज मनशाच्या व्यक्तित्वाचें केंद्र जावन आसा मनशाचें सगळें व्यक्तित्व काळजात मुखांतर आमी पारखिता बऱ्या काळजाचो मनीस धारून काळजाचो मनीस आमच्या काळजांत आमी कितें जगोवन दवरता भाव भयणीनो स्वाभावीक जावन कितें जगोवन दवरी जाय तें मस्तपटी दवरिना
कितले जाणांचो मोग आमकां मेळ्ळा, कितलीं बरीं उतरां आमी आयकल्यात, कितले शर्माव आमी आयकल्यात, कितल्यो रित्यो आमी आयकल्यात. हर एका मिसाच्या बलिदान वेळार कितले आमकां पवित्र पुस्तकाचे वाचप मेळटा, पवित्र पुस्तकाची उतरां आमकां आयकूंक मेळटात. कितल्या जाणांची बरी भूतपाळ आमी आयकल्या, आमच्या आवय बापायची, आमच्या शिक्षकाची, ह्या जगाची कितले आमी आमच्या काळजांत जगोवन दवरला. सबारपोटी आमच्या काळजांत बरें आमी जगोवन दवरिना पूण पाड जगोवन दवरता. देखून मनशाचें काळीज जेरेमिया प्रवादाचो ग्रंथ 17 अध्याय 9 वाक्यांत मनशाच्या काळजा विशीं अशें बरयलां, मनशाचें काळीज सर्व वस्तूं प्रास खोटें तें बरें करूंक जायना. एका मनशाच्या काळजांत जायते फावटी बाबा भयणीनो बऱ्याच्या की चड खोटेंच आसता. आमी पळयता आजकाल आमच्या कुटुंबांनी, शेत सांबारा, फिरगेजेंत, वाड्यांनी ह्या काळजांत आसलेल्या रागा वरवीं न्ही थोडे फावटी अनावतां घडटात. आमी पळयता आयले बार घडिल्लीं घडिता कितल्याक वर्सांचो राग काळजांत दवर आमी आनी एकलोचो जीव काडूंक समेत फाटीं सरना. देखून भाव भयणो काळजांत कितें दवरूंक नजो तें आमी दवरता, काळजांत कितें दवरूंक जाय तें आमी दवरिना. ही आमची दुरादृश्ट. देखून आज जेजूच्या काळजाक आमी मान करता आसतना आमच्या काळजांत आसलें सगळें खोटेपण आमी नपयस करया. सरतरचो राग, क्रोध, फारीकपणाचो उजो हें सगळें आमी पालवोवया. कित्याक हें आमकां कित्याक सूख करा पडना, हें आमचें जिवीत संतुश्टी करिना, समाधान आमकां दिना. ताच्या बदला बरी बरी बऱ्यो संगती आमच्या काळजांत आमी जगोवन दवरल्यार बाबा भयणीनो आमकां मस्त समाधान आसा. पळया तुमी देवाचें उतार वाचा, जेजूची उतरां तुमच्या काळजांत जगोवन दवरा. पवित्र पुस्तक तोळ वाचून पवित्र पुस्तकाची उतरां नियाळ करा. कितलें समाधान आमकां मेळटा, कितलो संतोश आमकां मेळटा. आयच्या फेस्ताचो वांजेल हांव हांगासर वाचता. आयच्या फेस्ताचो वांजेल जावन आसा मातेवाचो वांजेल 11 अध्याय 25 सावन 30 वाक्य पर्यंत. हांगासर जेजू कितें म्हणटा आमकां, बापा सर्ग्या संवसाराच्या दनया जाणट्या आनी बुद्धवंतांतल्यान लिपोवन दवरल्यो सरसंगती तुवें ल्हानांक उगडापे केल्ले खातीर हांव तुका अर्घां दिता बापा. वय बापा तशें करूंक तुका बरें दिसलें. म्हज्या बापान सर्व वस्तू म्हज्या हातीन दिल्यात पूण बापा शिवाय पुताक कोणूच वळखना. आनी जाका पुतान उगडापी करूंक शिवयल्या ताचे शिवाय बापाकी कोणूच वळखना. ह्या म्हजे सची समेज तुमी कश्ट केलें न्हू आनी वजन वयतलें न्हू आनी हांव तुमकां विशव दितलो. म्हजें जून तुमच्या खांद्यार घेया आनी म्हजे लागचें शिका, कित्याक हांव बळ्या आनी कलत्या काळजाचो आनी तुमकां समाधान मेळटलें. कित्याक म्हजें जूव होवंक सुलाभ, म्हजें वजें हाडू. भाव भयणो भोव अपुरबायची समाधानाची उतरां जेजू आमकां सांगता. ह्या म्हजे समेज तुमी कश्ट केले न्हू, वजन वयतलें न्हू, पिडेशिडेन आसतलें न्हू, कंगाल जाल्ले न्हू, हांव तुमकां विशव दिता. जायते फावटी बाबा भयणो विशव सोदून आमी खंयसर येता. मस्तपटी संवसारी संगतींनी आमच्याच ग्रेस्तकायेंत आमच्याच दन दिरव्याचेर आमचें गमन दवरून थंयसर आमी थोडे फावटी सूख संतोश सोदून वेता न्ही. पूण जेजू आमकां सक्कडांक एक सार्वत्रीक उलो दिता, सक्कट तुमी म्हजेच वचून येया, म्हज्या काळजांत शिका, कित्याक हांव बळ्या आनी कलत्या काळजाचो. देखून जेजूच्या काळजा सरशीन आमी येवया. जेजूच्या काळजांत वचची ती मोगाची जर आमच्या काळजांत वळोवन दी म्हण आमी मागया भाव भयणो. देखून मनशाचें काळीज तें भुरग्यापणांतावनूच खोटें म्हणटा पवित्र पुस्तक. उत्पत्ती पुस्तक 8 अध्याय 21 वाक्य. भुरग्यापणांतावनूच मनशाचें काळीज खोटें. आमी हें जाणा भाव भयणो. आजकाल संपर्क माध्यमाच्या ह्या युगांत आमी आसा आनी ह्या संपर्क माध्यमाचो प्रभाव आमच्या भुरग्यांचेर घालून आमच्या भुरग्यांचें काळीज मस्तपटी खोटें करता. देखून आमी जागृत रावपा जाय. देखून म्हणण्याचो ग्रंथ 4 अध्याय 23 वाक्यांत आमकां सत्राय दिवन तो बरयणार म्हणटा, तुजें काळीज जतनायेन राखून दवर, कित्याक तातूंत आसात जिविताच्यो जरी. फटकिरें उलोवप तुजें तावन पयस कर. बाबा भयणीनो देवाच्या उतराच्या उजवाडान आज सोमयाच्या काळजांत हांव आमच्या काळजांत मोग वाडोवन दी. सोमयाच्या काळजांत आमच्या काळजाक खाकुळत वाडोवन दी. सोमयाच्या काळजांत आमच्या काळजाक बोगसाणें वाडोवन दी. जें कितें बरें सोमयाच्या काळजांत सगळें बरेंच आसा तें बरें आमकां
लाभून दी म्हणून आमी मागया भाऊ भयणू जेजूच्या गायल्ल्या काळ जाता न्हू जेजू आमकां सगळ्यांक बरें करता भाऊ भयणू एकलो तरणाटो एक फावटी ताचें काळीज दाखोवन तो म्हणालो म्हजें काळीज सर बरें आसा आय हॅव ए परफेक्ट हार्ट ह्या काळजांत सगळ्यांक हें काळीज सगळ्यांक बरें करता त्याच वेळार बाबा भयणीनो आनी एकलो प्रायवंत मनीस येवन आपणाचें काळीज दाखोवन गायल्लें काळीज दाखोवन ताच्या काळजाक लागिल्ले गाय दाखोवन तो म्हणालो म्हजें काळीज सर बरें म्हजें काळीज सर मोगाळ म्हजें काळीज इज अ परफेक्ट हार्ट आनी तो वळू थंयसर आसलो तो तरणाटो म्हणालो तुज्या काळजांत इतले मेळे आसा इतले गाय आसात इतले दाव आसात हाव कॅन इट बी परफेक्ट तें काळीज कशें बरें जावचें म्हज्या काळजांत कांयच ना नितळ आसा तो मनीस म्हणालो म्हज्या काळजांत हांवें जायत्यांक मोग दिला म्हज्या काळजांत हांवें मोग घेवच्या की मोग हेरांक सडीत हांवें दिला आनी त्या वरवीं मोगा वरवीं म्हज्या काळजाक घाई जाल्यात जायते अनपकार पूण म्हाका मेळना तरी म्हज्या काळजांत हांवें आनी एकल्याक मोग दिल्ली संतुश्टी दादोसकाय म्हाका आसा भाऊ भयणो हेंच जेजूच्या काळजाक घडला नेंगी जेजूचें काळीज तें बाल्यान पापसिलें जेजूच्या काळजाचे पिंतूर तुमी पळयत जाल्यार त्या काळजाक एक बालो तोपुलो आसा त्या काळजा बोवार एक कांट्याचो मुकूट आसा आनी हे सगळे मनशा कुळाच्या पातका वरवीं जेजूक बगूंक मेळ्ळें पूण ह्या गायल्ल्या काळजांत हांवनी जेजू आमची काळजां बरी करता देखून कीर्तन 147 147 वाक्य 3 अशें आमी वाचता पापसाल्लीं काळजां ताच्या गायाद्वारी जेजू बरें करता ताच्या गाया वरवीं आमी बरीं जाता देखून बाबा भयणीनो आमी सगळीं आज जेजूच्या काळजाक मान करची आमच्या काळजा विशयां नियाळ आमच्या काळजांत कितें खोटें आसा तें पयस करन जेजूच्या काळजांत तसो मोग घेवन बाबा भयणो आमची काळजां शुद्ध करया आमची काळजां नितळ करया जेजू मनशा कुळाचो रक्षक जावन आसा आमकां सगळ्यांक तो आपयता मनशा कुळाचो रक्षक पातकाच्या खोंडांत आशिल्ल्यांक ताजे तान पयस गेल्ल्यांक ताची काकूळ तो होगडायल्ल्यांक सगळ्यांक तो आपयता ताच्या काळजा सरचीन तो आपयता ताच्या काळजांतावन मोग अणभव करूंक ताच्या काळजांतावन काकूळत अणभव करूंक ताच्या काळजांतावन बोक्सांनी जोडूंक तो आपयता तुमगे गीत आमी गावया मनशा कुळाचो रक्षक जेजू आमकां सगळ्यांक ताचे सरचीन आपयता ताच्या काळजाची गोडसाण साकूंक मनशा कुळाचो रक्षक रक्षक जेजू तुका आपयत आसा तुका आपयत आसा मनशा कुळाचो रक्षक जेजू तुका आपयत आसा तुका आपयत आसा कष्टांनी नसता सापडल्यानो मोतीची जाबतेल्यानो कष्टांनी नसता सापडल्यानो मोतीची जाबतेल्यानो शांतीच्या बंदरात आपल्या गोपान तुका तो आपयत आसा शांतीच्या बंदरात आपल्या गोपान तुका तो आपयत आसा मनशा कुळाचो रक्षक जेजू तुका आपयत आसा तुका आपयत आसा पातकाच्या कंकान रडोन आसच्या बलवो सांडून रडोन बसच्या पातकाच्या कंकान रडोन आसच्या बलवो
सांडून रडून बसच्या विश्वास पांको रक्षण दिवच्या तुमका तो आपय कसा विश्वास पांको रक्षण दिवच्या तुमका तो आपय कसा मनुष्या कुळाचो रक्षक जेजू तुका आपय कसा तुका आपय कसा बागलार रावला राखो नामका स्वागत दिवच्या सर्गी सुकार बागलार रावला राखो नामका स्वागत दिवच्या सर्गी सुकार दैविक तासो माधुर ताळो आपले तो आपय कसा दैविक तासो माधुर ताळो आपले तो आपय कसा मनुष्या कुळाचो रक्षक जेजू तुका आपय कसा तुका आपय कसा मनुष्या कुळाचो रक्षक जेजू तुका आपय कसा तुका आपय कसा मुखार भाव भयणो जेजू ह्या संवसाराचो सोडवणदार जावन आयिल्लो जेजू म्हणल्यार नांवाचो अर्थ माथेव वांजेल पयलो आयतो 21व्या वाक्यांत आमी वाचता बडव्यान सांगली उतरां जोजेक आनी ताका तुवें जेजू म्हूण नांव दिवचें कित्याक तो ताच्या परजेक तिच्या पातकांतली सोडयतलो जिजस जेजू म्हळ्यार सोडवणदार आमकां पातकांतले सुटका दिवचो आमचो सोडवणदार जावन आसा देखून कश्टा नश्टांक सांपडलेल्यानो मोतीची इजा भोगतल्यानो तुमी शांतीच्या बंदराक म्हज्या गोपांत या म्हणटा जेजू जेजू आमकां सगळ्यांक सोडवून हाडून आयिल्लो भावा भयणीनो आनी आज सगळो संवसार सोडवून एक आशेवन आसा सगळो संवसार एका बंदडेन आसा म्हणयेत एक भिरांतीचें वातावरण आमच्या भोंवरी आसा फाल्यां कितें घडटा आमी नेणाव जायते फिरगेजनी मिसां प्रारंभ जाल्यांत लोक मिसां घेवंक भियेता भोंवणी कित्याक अशें घडलां आमी कोणूच नेणाव पण आमी भद्रतेन आसा आमी सेफ आसा म्हूण आमी चिंतचे नाका स्वामी आमचे सांगता आसतना आमी खंडीत जावन भद्रतेन आसा स्वाम्याक सोडून आमी जियोवचें नाका स्वामी जावं दी आमच्या भद्रतेचें कडाप आमच्या कुटुंबांत आमचे दिसपट्टे मागणी आमी करचें नाका टीव्ही माध्यमा मुखांतर आमी मिसाची बलिदान आराधना येदोळ पळोवन आसल्या आनी जायत्यांक आनीकी तशेंच करी जाय पडटा कित्याक आजकाल आमी पळयता जायते रेस्ट्रिक्शन्स मिसाच्या बलिदानाक घेवंक गलीजय पडल्यात परिस्थितीक लागून तुका आमी कंगाल जावचें नाका भियोवचें नाका जेजू आमच्या काळजांत आसा देव सगळ्यांनी आसा खंयसर आमी मागणें करता खंयसर देवाचे उतार भक्तीन आमी वाचता भाव भयणो थंयसर जेजू हजर आसा देखून आज ह्या आराधनाच्या वेळार आमी मागया जेजू आमकां सुटका दी आमकां सोडवून दी तुज्या काळजांतल्यान वावुरली ती उदकाची रक्ताची झर आमचेर वळय आख्या संवसाराचेर वळय जेजू आनी कर आमचे वयले निवार जेजूच्या पवित्र काळजाक बाबा भयणीनो मान करचें हें फेस्त जायते तेंपात हांव पवित्र सभेन चालू आसा भगवंत मार्गरत मेरे आलोकोक जेजून दिश्टीक पडोवन जो कोण ह्या काळजाक मान करता
जो कोण म्हज्या काळजाचे देवा समाधारता ताका जायत्यो बसवण्यो केल्यात आनी बसवणे विशयान थोडें तुमकां हांव सांगूंक अपेक्षिता. मरी मार्गरेट आलोको हिका जेजून दिश्टीक पडून केल्ल्यो बसवण्यो. पयली बसवणी बाबा भयणीनो, जो कोण म्हज्या पवित्र काळजाक मान करता हांव ताका ताच्या जिणयेच्या हर एक दिसा जाय जाल्ली सगळी कृपा हांव दिता. The one who honors my sacred heart, I will give him the abundant graces. बाबा ही कृपा आमकां जाय तर आमी जेजूच्या पवित्र काळजाक आमची काळजां मेळय जाय आनी हर एकल्या मनशाक कृपेन जिवंक आपयलां आनी कृपा आमच्या हर एका संस्कारा वेळार आमकां मेळ्ळी ती आमी बिलकुल होगडावंक नजो. ह्या कृपेन आमी वाडा जाय जाल्यार सोमयाचो सांगात आमकां जाय जाय. सोमयान आमच्या सांगात जिये जाय, ताच्या पवित्र आत्म्यान आमकां बरा जाय. देखून पवित्र काळजाक आमी मान केल्ल्या वेळार सोमयाची कृपा आमकां वाडटा म्हणली बसवणी आसा. दुसरी बसवणी, ज्या कुटुंबांत म्हज्या पवित्र काळजाक मान करतात. आमी पळयता आदल्या थोड्या कुटुंबांनी जेजूच्या पवित्र काळजाक रायपाट बांदताले. थोड्या घरांनी अजून तो रायपाट बांदलो आसा आमी पळयला. पूण रायपाट बांदल्यार पावना, त्या पवित्र काळजाक खरेपणी मान करी जाय. त्या रुपण्या मुखार व्हरून जेजूचें काळीज नियाळी जाय. आमच्या मोगाक जेजूचें काळीज गायिल्लें आमी नियाळी जाय. तो वळू त्या कुटुंबांनी स्थान स्थापीत करतले म्हणून सोम्यान भोवणी दिल्या. कितल्या पुरबायची बसवणी बाबा भयणीनो. देखून ही बसवणी आमकां प्राप्त जायची जाल्यार खरेपणी जेजूच्या पवित्र काळजाक आमी मान करी जायची. सगळ्यो बसवण्यो भगवंत मार्गरेट मेरा लोकांक जेजून उगडपे केल्ल्यो त्यो. तिसरी बसवणी, त्या कुटुंबाच्या कश्टा वेळार, ज्या कुटुंबांत ह्या पवित्र काळजाक मान करतात तांच्या कश्टांच्या वेळार, आतां आमी सकट कश्टांत आसा, आमकां जेजूच बुजोवन दिता. हांव तांकां बुजोवन दितलो. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, Praise the Lord. हालेलुया, Hallelujah. जेन्ना कश्टां वेळार आमी जेजूक उलो मारी जाय म्हळ्यार कश्टां आकांताच्या वेळार आमी सोमयाक उलो मारल्या वेळार सोमी आमच्या कश्टां वेळार आमकां आदार दिता. ज्या कुटुंबांत म्हज्या पवित्र काळजाचें देवस्थान आसा हांव तांचो बद्र आसचो जाता आनी तांच्या जिणये वेळार आनी तांच्या मरना वेळार हांव तांकां बिलकुल सांडिना. प्रेज द लॉर्ड, Praise the Lord. हालेलुया. Hallelujah. बाबा भयणीनो, केदाळ आमी जेजूच्या काळजाक आमचे काळीज मेळयता. केदाळा जेजूच्या काळजांत आसलेलो तो मोग आमच्या काळजांत वळोवंक आमी सोडटा. आमच्या कश्टां वेळार जेजू आमकां खंडीत बुजोवन दिता. सो ती बसवणी, ज्या कुटुंबांत म्हज्या पवित्र काळजाचें देवस्थान आसा तांचो भद्र आसरो हांव जाता आनी ताच्या जिणये वेळार तांच्या मरना वेळार हांव तांचो मजतदार जाता. प्रेज द लॉर्ड, Praise the Lord. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया. Hallelujah. देखून भाऊ भयण आमच्या दिसपट्ट्या जिणयेंत आमच्या कुटुंबांनी देवासों आमी रुता करया. पांचवी बसवणी, ज्या कुटुंबांत हे देवासम आसा, हे पवित्र काळजाचें देवासम आसा तांच्या सगळ्या योजनाचेर आशिर्वाद हांव वता. आय विल पोर माय ब्लेसिंग्स ऑन ऑल देअर प्लॅन्स म्हणटा जेजू. भाऊ भयणीनो, आमची योजना आमची न्ही, ती सोम्याची योजना. आमी कितें योजन करता आमचेच थकी ती पोताक बिलकुल पावनात. देवाची खुशी दुसरीच आसता. आमी चिंता आमी एक जाता, आमी एक संवसाराचेर आतां कितें करता भाऊ भयण आमी चिंतूकच ना तितलें घडोवन आसा. देखून जर तर सोम्याच्या पवित्र काळजाक आमी मान करता आमची योजना सगळी भरपूर रितीन जारी जातात आनी सोम्याचो आशिर्वाद आमकां मेळटा. सोयी बसवणी, पातक्यांक म्हज्या काळजांत आसा काकूळ तिचो सागर, जो पातकी ताचे पाताक वळखता आनी सोमयाच्या काळजांत पाटी येता भाऊ भयणो ताका विशेष काकूळट मेळटा. सा पावल म्हणटा, मनशाकुलाच्या पाताक संवसाराचेर वाडोवन येता आसतना सोमयाची कृपाय वाडली. देखून पातक्यांक जेजू ते सडीत मोग आसा. जेजून म्हणलें आसा, हांव आयलां पातक्यांक आपोवंक भगवंताक न्ही. देखून आमी पातकी जाल्यारय जेजू आमचो मोग करता. हें जेजूचें काळीज आमचे खातीर आसा. बिजूड आत्मे म्हज्या काळजाक मान दिल्ल्या वेळार त्या काळजांत हांव म्हजी उर्बा घालता. बिजूड आत्मे म्हज्या पवित्र काळजाद्वारे उर्बेवन जातले. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. Hallelujah. बाबा म्हयने जायते पटी आमच्या आत्मीक जिणेंत आमी बिजूड जाता.
आमकां उर्बा आसना आनी आजकाल ही उर्बा कंप्लीट निवोवन गेल्या म्हणून येत कित्याक आमी आमच्याच घरा आसां मिसा वचूंक आमकां ना टीव्ही माध्यमांनी वळची भक्तीपणां सदांची जाल्यान आमी एका रितीन बिजूड जाले हांव कडना पूण जर तर जेजूच्या पवित्र काळजाक आमी मान करता जेजूच्या काळजाक आमचो मान गौरव पटोवन जेजूचें आराधन आमी करता सक्कट बिजूड आत्मे समेत उर्बेवंत जातले म्हणटा जेजू उर्बेवंत आत्मे भाग्यवंतपणान वाडटले आनी संपूर्ण जोडूंक शकतले जर तर आमी उर्बेवंत आसा अजून ह्या संदिग्ध परिस्थिती वेळार आमचो भवार्थ गट आसा आमी उर्बेवंत आसा टीव्ही माध्यमां म्हाका मिसाची बलिदान आराधना पळयता आसतना भक्तीपणी पळयता आमची उर्बा निवोंक ना ही उर्बा सडटली आनी संपूर्ण जोडूंक पावतली भावा भयणीनो सोम्याची बसवणी आनी जो कोण ह्या म्हणजे पवित्र काळजाक मान करता ह्या पवित्र काळजाचे रूपणे खंयसर दवरतात आनी मान करतात ती सुवात आनी ते घराणे आशीर्वादी जातले प्रेज द लॉर्ड Praise the Lord. हालेलुया Hallelujah. ज्या कुटुंबांत बाबा मेरेन रूपणे आसा तुमच्या कुटुंबाने रूपणे आसा ना तुम्ही जाणात आदी बरा घरांनी रूपणे दवरतले रायपाट बांदतले ह्या रूपण्याक मान करतात ती सुवात ते कुटुंब हांव आशीर्वादीत करतलो धवी बसवणी जो ह्या जाग्या भक्तीपणा विशयान हेरांक कळीत करता ताका धारून काळजां परिवर्त करची विशेष कृपा मेळटली आजकाल जायते ह्या जागा पवित्र जेजूच्या पवित्र काळजाचे भक्तीपण आसा बाबा भयणीनो जेजूच्या पवित्र काळजा कडेन आमी मागता आनी जो कोण खरेपण हें भक्तीपण आदारता ह्या विशयान हेरांक कळीत करता ताचे काळजां जेजू आपडटा आनी त्या ह्या जागाक कसलेय धारून काळीज परिवर्तीत करची आसली कृपा जेजू दिता म्हणजे जेजून विशेष बसवणी केल्या 11वी बसवणी जो कोण हें भक्तीपण आदारता आनी परगट करता ताचें नांव म्हज्या काळजाचेर हांव बरयतलो आनी ते बिलकुल माजवून वेचे ना प्रेज द लॉर्ड Praise the Lord. हालेलुया जो कोण ह्या काळजा विशयांत आनी एकल्याक सांगता ह्या पवित्र काळजाचे भक्तीपण तो परगट करता ताच्या कुटुंबांत हे भक्तीपण तो आदारता बाबा भयणीनो जेजू म्हणटा ताचें नांव म्हज्या काळजाचेर हांव बरयतलो आनी ते बिलकुल माचोवन वेचे ना तर आमकां सगळ्यांक आशा आसा आमचें नांव जेजून ताच्या काळजार बरय जाय आमचें नांव जेजून ताच्या काळजांतले बिलकुल काडूंक नजो तर सोम्याच्या पवित्र काळजाक खरो मान करया ताचें आराधन करया आनी निमाणी बसोनी 12वी बसोनी जो कोण हें भक्तीपण हर एका म्हयन्याच्या पयल्या शुक्रारा फटाफट 9 म्हयने आदारता आनी त्या दिसा कुमसार जावन कुमगारकान घेता पवित्र सक्रामेंत स्वीकार करता तो बिलकुल निराशेन मरचो ना म्हाका पवित्र सक्रामेंतांत घेवन मरची कृपा ताका लाभतली ताचो आत्मो साल्वार जातलो म्हजी दैवीक काकूळट ताच्या मरणाचे घडये ताचो भद्र आसरो जातालो प्रेज द लॉर्ड Praise the Lord. हालेलुया Hallelujah. बाबा बसवण्यो तुमकां कळीत आसा बरो भाग्यवंत मार्गट मेऱ्या लोक सोम्यान दिश्टीक पडून दिल्ल्यो बसवण्यो खऱ्यो जाय जे तर सोम्यान सांगलेले प्रमाणे आमी चला जाय बाबा भयणो ह्यो बसोन आमच्या जिणेंत खऱ्यो जावन दीत आमचे काळीज जेजूक आमी समर्पीत करया सकट आमचे दोळे आमच्या एकडी बरो जंय तुमी आसा थंयसर भाव भयणीनो जे कितें सोम्यान आमकां बसयलां त्या आमी जोडी जाय तर सोम्याच्या उतरा प्रमाणे आमी चला जाय सोम्यान दोंगरा वयल्या प्रसंगां सांगली उतरां दिरवी पुंजया सरकार न्ही ह्या संवसारांत ह्या संवसारांत तुमच्या दिरव्या कला म्हणटा सोर कन्नागाल नागयता पूण तुमची दिरवी सरकार पुंजयता जाल्यार ती शाबीत ती वतली आमचे काळीज सर्गींच्या संगतीचेर आसा जाय न्ही संवसाराच्या संगतीचेर आमचे काळीज जेजूच्या काळजा बरें आसा जाय बोवा पुरबायचे मागणे मलगड्याने आमकां शिकयलें जेजू बोळ्या आनी कालत्या काळजाच्या खर काळीज म्हजे तुज्या काळजा सारकें आज कितलेशा कुटुंबांनी हे मागणे आमी म्हणटा कितल्या जाणां भुरग्यांक ह्या पवित्र काळजाच्या भक्तीपणा विशयान कळीत आसा बाबा भयणीनो आमचे काळीज जेजूक आमी समर्पीत करया जेजूच्या काळजातान वळची ती झर आमच्या काळजांनी वळोवन दी सोम्यान सांगला जो कोण थान येला तो मुजेच वचून येवं आनी ताच्या काळजांत निरंतरी व्हांवन ती झर हांव वळयतलो सोम्यान आमकां सगळ्यांक ताचे सरचेन आपयलां जेजू आमकां सगळ्यांक आपयता ताच्या काळजाचो मोग अनुभव करूंक तर आमची कुटुंबां ताका समर्पीत करया आमचे काळीज ताका समर्पीत करया ताच्या काकूतच्या सागोरांत आमकांच आमी बुडोवया
आमच्या कुठा म्हण त्याच्या पायांतळी दवरया. हरी एकलो तुमच्या कुटुंबाच्या हरी एका सांद्याचा उडास काढा. ज्या मनशाक समयाच्या कृपेची चडीत गरज असा त्याचे नाव काढ तुम्ही मागा. कोण तुमच्या कुटुंबाचो सांदो कष्टार असा या घडये या आराधनाच्या वेळार ताका जेजूच्या पवित्र काळजाक आमी समर्पित करया. काळजान जावन जेजूक आमी अर्घां दिवया. आणि आमचे काळीज आमचे खोटाम आमचे जिवीत आमच्या मोगाच्या मनशांक आमच्या पिडेस्तांक या कोरोना पिढीवर कष्ट दिल्यांक आणि या खर्गावरवी विविध रित्या कष्टांक संपडलेल्यांक जेजूच्या पवित्र काळजाक समर्पण दिवया. आणि गव्यांक गीत काळजान जावन तुका अर्घां दिता. काळीज म्हणजे तुका समर्पण दिता. जिवीत म्हणजे तुका समर्पण दिता. काळजातान तुका अर्घां दिता. काळीज मुझे तुकाच भेटयता. काळजान तावन तुका अर्घां दिता. काळीज म्हजें तुका आज भेटयता. आज भेटयता. आज भेटयता. आज भेटयता बाबा. आज भेटयता. आज भेटयता. आज भेटयता. आज भेटयता बापा. आज भेटयता. काळजान तावन तुका अर्घां दिता. जिवीत म्हजें तुका आज भेटयता. काळजातान तुका अर्घां दिता. जिवीत मुझे तुकाच भेटयता. काळजान तावन तुका अर्घां दिता. जिवीत म्हजें तुका आज भेटयता. आज भेटयता. आज भेटयता. आज भेटयता. जेजू आज भेटयता. आज भेटयता. आज भेटयता. आज भेटयता जेजू आज भेटयता. काळजान तावन तुका अर्घां दिता. चुडा म्हजें तुका आज भेटयता. काळजातान तुका अर्घां दिता. सर्वस मुझे तुका आज भेटयता. आज भेटयता. आज भेटयता. आज भेटयता आत्म्या आज भेटयता. आज भेटयता. आज भेटयता. आज भेटयता आत्म्या आज भेटयता. हालेलुया. 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 बहिणो सगळे आमचे हात उभारया. जय तुम्ही आसा थंयसर आमचे हात उभारून सोम्याची आमी स्तुती करया. सोम्याची स्तुती करूंक अमको जागो अमको वेळ जाय जे म्हणून ना. खंयसर आसले आमच्या काळजांत सोम्याची आमी स्तुती करयेत. आमकां कशें जाता तशें सोम्याची आमी स्तुती करया. हांगासर आमी सकाळीं आमकां स्तुती करून आसता आसतना तुमी तुमच्या घरांत रावूनच सोम्याची स्तुती करा. अर्घां तुका जेजू, अंगळाक तुका जेजू, स्तुती तुका जेजू, आराधना तुका जेजू, मान
तुका जेजू वंदन तुका जेजू हालेलुया अर्गान जेजू हंगलाम जेजू सुनी जेजूचे खाळ जाताव जेजू आमच्या कुटुंबाचेर तुझ्या मोगाची सरवळी जेजू तुझ्या काकूच्या सागरान आमकां बडय जेजू आमची सगळी पातकां पयस कर जेजू आमचे खोटेपण भस्मन उडय जेजू आमकां हर एकल्याक आपट जेजू आमकां गुण घे जेजू तुझे खाळ जात आमकां हर एकल्याक तुझे खाळ जात एक जागो दी जेजू अर्गां तुका जेजू हंगलाम तुका जेजू सुनी तुका जेजू आराधन तुका जेजू मान तुका जेजू वंदन तुका जेजू जय जय तुका जेजू प्रेज द लॉर्ड हालेलुया 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 बॉम्बेनो आमची विनवण्यो आमची मागणी आमच्या मती काडया पहिले जावन आमकांच आमी जेजूक भेटोवन दिवया जायती जाणां आमकां जायते समस्या समोर आमच्या वैयक्तीक समस्या आमी मात जाणाव आमच्या मतीचें टेन्शन आमची पिडा चिडा सोम्याक आमी समर्पीत करया सोम्या सारको वयस दुसरो ना बाबा भयणीनो मागीर आमी आमच्या कुटुंबाच्या रियेक संदे बसत आमच्या भुरग्यांक आमी जेजूक समर्पीत करया ह्या दिसांनी भुरगीं टेन्शनार आसात जायते जाणां दवेची भुरगीं परिक्षा तयार करन आसात भुरगीं दिसांची परिक्षा आसा तुमच्या कुटुंबांनी जर तर दवेची भुरगीं आसात तांकां जेजूक समर्पीत करा जेजूच्या काळजाक समर्पीत करा तांकां ह्या घडये धैर्य बळ सकत मेळोवन दी पवित्र आत्म्याच्या सत्यान तांणी शिकले सगळे तांच्या उडासा घेवन दी आनी धैर्यान ही एग्जाम पोस्टपोन जाली एग्जाम फेस करूंक जेजू ताच्या पवित्र आत्म्यान तांकां बरोवन दी म्हणून मागया मागया आमी भाव भयणीनो आमच्या कुटुंबाचे संदे परगमांत आसात हर एक संद्याक ताच्या घरा येवची आशा आसा पूण असाध्य जाला ताचे पासून आमी मागया आमी ह्या कोरोना पिढी वरवीं कश्ट दिल्यांक जायत्यांक ह्या पिढेची लक्षणां आसात त्या पिढेक ती वळख जाल्यान बेगीनच तांकां सुटका मेळोवन दी आमची सकाळची मनशां जावं पुरो आमच्या मोगाची मनशां जावं पुरो हे आमकां वळख नातली जावं पुरो भाव भयणी सकट आमचे भाव भयणी जेजू कर आमचे वयले निवार जेजू तुका असाध्य म्हळ्यार कांयच ना जेजू तूं सर शक्तिवंत तुझे देवीक सकत आमचे थंय वळय जेजू जायती जाणां ह्या मारेकार पिढयेवर मरण पावल्यात तांकां सासणाचो विशय लाभय जेजू तुजे सर्गीचे रास तांकां भोव कर जेजू आयच्या दिसा ह्या घडये मरणाच्या तणीर आसल्या जोडाच कन्या भोव बरो दीस आज जेजूच्या पवित्र काळजाक मान करचो दीस जो आयच्या दिसा मरण पावता जेजूची बसवणी आसा तसोच हांव साल्वार करतलो बऱ्या मरणाची कृपा ताका दितलो मरणाच्या तणीर आसल्या जोडाच कन्या बऱ्या मरणाची कृपा देव तांकां लाभोवन दी मागीर आमी आस्पत्रेनी आसलेल्या पिडेस्तां बसत जायती पिडेस्तां कश्टून आसात जायत्यानी आमचे लागीं मागणें विचारलां सगळ्यांचो आमी उडास काडया मारेकार पिडेक वळख जाल्ल्या जोडाच काडया कॅन्सर पिडेवर कश्ट जाल्ल्या जोडाच काडया सोम्याचे गुण करचे सत्तेक तांकां समर्पण दिवया सोम्याच्या काळजांत तांकां आमी दवरया मागीर आमी आमच्या देशांत आजच्या सर समस्या बसत आर्थीक परिस्थिती बिगडल्या आमी जाणाव जायत्या जाणांक काम ना कंगाल जाल्यात भाव भयणो सगळ्यांचो उडास काडया जेन्ना आमी आनी एकल्या पासत मागता भाव भयणो सोमी आमकां आशिर्वादीत करता आमच्याच कश्टां विशीं उलोवचे बदला आनी एकल्याच्या कश्टांक जर तर मेजबंधन करता सोमी आमचे कश्ट चालू करता ही गरीबर तुमची सगळी त्या सांगत तुमच्या मती हाडा कोणा पासून तुम्ही मागणे बसयला कोणे तुमच्या लागीं मागणे विचारला सगळ्यांचो उडास काडया ह्या बागी दिसा जेच्या पवित्र काळजाच्या फेस्ताच्या दिसा आणि आराधनाच्या वेळार भाव भयणो सगळे आमचे जिवी जेजूक आमी समर्पित करया मोगळा सुमया जेजू
हांगा सर्व 1 घंटोभर आमी तुजे सांगता करशिल्लो, तुजे उतार आमी नियाळ केलें, तुजे काळजाचो मोग आमी नियाळलो, तुजे बसवण्यो आमी आयकल्यो, तुज्या बसवण्याचेर आमचो भरोस आमी दवरता. हे बसवण आमच्या जिणेंत जारी कर जेजू. हे आराधन कोण पळोवन आसा जेजू, तांचे सगळ्यां बसोन मागता जेजू. तुज्या काळजांत हांव वावली ते रक्ताचेर उदकाची झर जेजू, हे सगळ्या कुटुंबाचेर तूं वाडय. जी कोणी आराधन पळोवन आसा जेजू, तांकां सगळ्यांक तुज्या बेसामांनी बर. तांच्या कुटुंबाचे समस्या परिहार कर जेजू. काम नातल्या बरें काम फोव कर जेजू. भुरग्यांक धैर्य दी कर जेजू. जी कोण भुरगीं एग्जाम फुड करूंक राखोन आसा जेजू, तांकां सगळ्यांक पवित्र आत्म्याच्या शक्तीन बर जेजू. हे शैक्षणिक वर्स केदाळा प्रारंभ जाता आमी नेणाव जेजू. हे कर निवार. बेगीनच परिस्थिती नॉर्मल जावं दी जेजू. आमी कशें आसले आमी संतोशान, तसो संतोश आमकां पाटी दी जेजू. तुका आसात म्हळ्यार खंयचेच ना जेजू. देवाक सर सांगता साथ दिवंक तुवें सांगलाय. बापा कडेन मागोन आमकां सगळें तूं दिताय. म्हज्या नांवान तुमी मागा, म्हज्या नांवान तुमी येदोळ मागोंक ना, तुमकां मेळोंक ना जेजू. ह्या आयच्या दिसा तुज्या पवित्र काळजाक मान करच्या बागी दिसा जेजू, तुज्या नांवान सगळ्यो आमच्यो गरजो विनवण्यो बापाक आमी समर्पण दिता. जेजू आमची काकूळट कर. आमचे पातकां बक्षी जेजू. सगळ्या मनशा कुळाचेर तुजे काकूळट वत जेजू. पातकी मनशा कुळाक तुज्या काकूळटीच्या सागोरान बुडय जेजू. तुज्या काकूळटीच्या सागोरान सगळ्यांक जागो आसा तुवें बसवणी केल्याय जेजू. तुज्या काळजांत आमकां एक जागो दवर जेजू. आमचें नांव तुज्या काळजांत बरय जेजू. आमकां सगळ्यांक सुटका दी जेजू. आमकां सगळ्यांक आपोड जेजू. तुजो दैवीक हात आमचे दवर जेजू. ह्या घडये पत्रिकान आमी आराधन करून आसा जेजू. आमकां इगर्जे किंवा 7 दीस जालां जेजू. ह्या फुडल्या आयतारांनी जेजू जायत्या फिरगेजेनी मिसां प्रारंभ जाता जेजू. कसलेंच विघ्न अनवर घडनासतना, हे मारेकार वैरस कोणाकच लागनासतना जेजू सवस्केन स्वतंत्रयेन भिरांत नासतना मिसाच्या बलिदानान भाग घेवंक आमकां फोव कर जेजू. मीस पेटोवच्या सर ह्या जागांक अभिषिक्त कर जेजू. मिसा घेवच्या सगळ्यांचेर तुज्या आमोलीक रक्ताचें संरक्षण तांकां दी जेजू. स्वयंसेवक जावन काम करतल्यांक आशिर्वादीत कर जेजू. हर एका फिरगेजेनी जावची सगळीं बरीं कामां तूं आशिर्वादीत कर जेजू. तुज्या पवित्र काळजाक मान करतल्यांक आमकां बसवण्यो केल्ल्यो त्यो सगळ्यो बसवण्यो तूं जारी कर जेजू. अर्गां तुका जेजू. होगलाप तुका जेजू. स्तुती तुका जेजू. आराधन तुका जेजू. मान तुका जेजू. वंदन तुका जेजू. जय जय तुका जेजू. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. हालेलुया. अर्गां जेजू. होगलाप जेजू. स्तुती जेजू. आराधन जेजू. प्रेज द लॉर्ड. थैंक यू जीसस. प्रेज यू जीसस. वी अडोर यू जीसस. आराधन तुका जेजू. होगलाप तुका जेजू. स्तुती तुका जेजू. हे घडीभर आमी मौन रावया भाव भयणो. जाता जाल्यार तुमी खंयसर आसा थंयसर तुमचे दोळे दाबा, तुमचे दोनी हात तुमच्या हृदयाचेर धरा आनी तुमच्या विशेष करचे खातीर मागा. कितें तुमकां विशेष करपा जाय तुमी ती जाणात. जावं तुमी एका पातकाच्या बंधणेंत आसात, जावं तुमी एका संकश्टाक सांपडल्यात, जावं तुमच्या कुटुंबांत एका समस्यान रेवोड गेला, जावं तुमच्या मोगाच्यानी तुमकां सांडलां, जावं मोगान तुमी सलवल्यात. ह्या घडये तुमचे तेसांव, तुमचे मागणे जेजूच्या पवित्र काळजाक समर्पित करा. आमचे सर्वच जेजूक आमी दिवया. आमचे म्हळ्यार कितेंच ना, सगळें जेजूचेंच जावन आसा, देवाचेंच देणें जावन आसा. आख्या पळय सभे पासून आमी मागया, आमच्या पाप साहेबा पासून मागया, आमच्या बेसाहेबा पासून मागया, सकट ह्या जागा पासून मागया, प्रायवंत निवृत्त जाले ह्या जागा पासून मागया, विविध फिरगेजेनी सेवा दितले ह्या जागा पासून मागया. हरी एकल्याक जेजूच्या पवित्र काळजाक आमी समर्पित करया. जेजूच्या काळजा सारखे ह्या जागा आमकां दी देवा. जी जेजू म्हणून आमी मागया. सगळ्या परजेक जेजूच्या दैवीक काळजाक समर्पित करण
सर्वच जिजो तुका समर्पण दिता म्हणल्यार त्या गिताचो तो श्लोक आमी सकट सांगता गावया. सर्व सावदिता सर्व सावदिता सगळंच म्हाका सोडवंदारा हांव समर्पिता. सर्व सावदिता सर्व सावदिता सर्व म्हाका सोडवंदारा हांव समर्पिता. बाबा बहिणीनो हांगासर या पवित्र सक्रामेंताचो आशिर्वाद हांव दिता आसतना अत्रेगान हो आशिर्वाद तुमी घेवचो. जंय तुमी आसा थंयसरच भक्तीपणी अत्रेगान जेजू आमकां आशिर्वाद दिता म्हणल्यार बोगनाणी तुमची तकली बघून हो आशिर्वाद तुमी घेवचो. हो आशिर्वाद पडोवन दी आमच्या कुटुंबाचेर, हो आशिर्वाद पडोवन दी आमच्या पवित्र सभेचेर, हो आशिर्वाद पडोवन दी आमच्या देशाचेर, हो आशिर्वाद पडोवन दी आमच्या सगळ्या संवसाराचेर. जेजू आमकां सुटका सोडवून दिवं दी म्हणून मागया आनी अत्रेगान ताचो आशिर्वाद घेवच्याक हे देवाडा सक्रामेंता म्हणल्यार गीत आमी गावया. Sacramenta Sastana Mancoria Purviliatya Rupa Bhota Noyori Adarya Salvalveja Askavisha Badache Vardeya Zashe Bapa Tashe Sputa Udasani Stutisa Sasna Yevastalian Ersita Tuka Dogansha Spirita Samasamina Vata. प्रार्थया ये देवा या विचित्र सक्रामेंता काल तुझ्या पुताच्या कष्टाचो मरणाचो पुन्हा जिवंतपणाचा मार्ग डास तुवें आमकां सोडला. हे तुझे सोडवणीचो फळ सदांच आमचे दे आमी बगी सारको तुझ्या कुडीच्या आनी रक्ताच्या पवित्र मिस्त्रांक आमी मान करूंक आमकां दयेन फावो कर. जो जी येता आनी राज करताय ससनाच्या ससना. Vernita, Vernita, Jesuja